हरे कृष्णा. भागवत पुराण कोंकणी तर्फेन एक महिन तुकुनु दामोदर महिन्याचे दामोदर आरती सेशन्स चलता आशिल्ले. आजी कार्तिक पुनवे दिवसाक आजी एंड जाता आसा कार्तिक महिनो दामोदर महिनो आणि आम्ही एक वर्स राखून बैसुका पडटा. वापस एक दामोदर आरती करूक नावे असल एक सेशन करचे खातीर तेन्ना आजी आमगेले दामोदर आरतीचे ग्रँड फिनाले सेशन आसा. ताका हांव तुमकां सगळ्यांक स्वागत करता. तशीची मंगलाचरण करून आम्ही आईचे हे सेशन सुरू करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. वापस एक पंता तुमका सगळ्यांक आईचे हे सेशनाक मनान स्वागत करता. भागवत पुराण कोंकणी तर्फेन तशीची आमगेले सगळ्याले हे एक कोऑर्डिनेटिंग टीमा तर्फेन हरे कृष्णा. तशीच हांव हे एक सेशन आता एक ಸ್ವಲ್ಪ वेळाक सखीचरण माताजी का हँड ओव्हर करता आसा. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. थँक यू माताजी. हरे कृष्ण. सगळ्यांके स्वागत आसा या दामोदर आरतीचे ग्रँड फिनाले आजीचे लास्ट डे कार्तिक पौर्णिमा दिवसाक. सो मस्त मस्त स्वागत तुमका. आणि मुख्य जेवण आम्ही मस्त धन्यवाद सांगताची तुमका सगळ्यांक होस्ट केलेल्यांक दामोदर अष्टकम संगीलांक आणि नळकूर मणिग्रीवा प्रेयर सांगून या कार्यक्रम कार्तिक महोत्सवाच्या व्हर्च्युअल दामोदर आरती प्रोग्राम चंदरीची चलासून दिलेला का म्हणता बळे your support means a lot to us. So each one of you, we are very, very grateful to each one of you for your dedicated service. Thank you so much. कंचे एक प्रोग्राम जावक जलारी ताजे मागशी स्ट्रॉंग कोऑर्डिनेटर्स जावक जाता. वैष्णव भजन संध्या सो संपूर्ण भगवत गीत पारायण असो जो डेली जाऊच असेल भागवत प्रभाव सेशन्स असो नामोन जलारी चूडी पूजे सेशन्स असो
खंयचे एक प्रोग्राम मुखार व्हरका जाल्यार ताका एक स्ट्रॉंग कोऑर्डिनेटर्स असल्यार आनी तांगेले डेडिकेटेड सर्वीस आसा निमती संडे जपा सेशन आसत त्या सेक्कड सेशन्स कशें म्हळ्यार ते कोऑर्डिनेटर्सान चंद कोण कोऑर्डिनेट केला निमती त्या प्रोग्राम चंद जावन जाता आसता सो ह्या दामोदर महिन्याच्या प्रोग्रामाक 4 जणांना मेन जावन कोऑर्डिनेट केलेलं आसा त्यांनी 4 जण सेवाधारीज ना आशिल जाल्यार ह्या महिन्यात दामोदर आरती प्रोग्राम इतले लायक रितीन जावचे साध्य नाशिल्लें सो ह्या 4 जण कोण म्हळ्यार विद्यापै माताजी राजेश्वरी राव माताजी दिव्या किणी माताजी आणि रश्मी भट माताजी 4 जणांनी चंद कोनो निमगिल कुळा वॉलंटियर करून सेवा करताची आमी कोऑर्डिनेट करताची म्हणून एंथुसियास्टिक जावन मुखार येवन हे सेवा केलेलं आसा सो तांकां भागवत पुराण कोंकणी त्यांनी मस्त कृतज्ञ जावन आसाची मस्त मस्त धन्यवाद तुम 4 जणांकय आणि विद्यापै माताजीನ टेक्निकल टीम अद्दुकुनी सहाय केलेलं आसा तांकांय मस्त धन्यवाद असल एक प्रोग्राम करचे म्हळ्यार सुलभ नाही ताका डेली कोऑर्डिनेशन जावंक जाता केन केन आरती आसा कोण होस्ट करता आणि कोण केलं पण नाव चेंज जावचें आसा चेंजस मस्त जावचे आसा डेली डेली जाताना जाल्यार त्या सगळ्याक ह्या कोरून मुखार येवन त्या चंद रितीन कोण कोण होस्ट करता डेली म्हळ्यार लिस्ट काडून चंद कोण कोऑर्डिनेट केला रश्मी भट माताजी विद्यापै माताजी आणि होस्ट तांकां एनकरेज करून त्यांनी विद्यापै माताजी स्वतः म्हणटा आशिल्ली तुमगेलो फोटो ना जाल्यार सांग्याची हांवच तुमकां पोस्टार पेटोवता तसले अरेंजमेंट करयता म्हणून सो मस्त धन्यवाद तुमकां रश्मी भट माताजी विद्यापै माताजी थँक्यू सो मच आम्ही कसले वर्ड्स सांगल्यार हे कितले सांगल्यार उण हे we cannot express it in words our appreciation thank you so much to you both of you आणि ನಲಕುವರ ಮಣಿಗ್ರೀವ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಅಜ್ಜಯ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ केलेल राजेश्वरी राव माताजीक कोण सकड या प्रार्थना सांगू का खंयचे खंयचे दिवस असता तेन्ना कोण सांगता तांकां त्या ऑडियोज पेटोवन तांकां रेडी करून ह्या प्रार्थना सकड चंद कोण शिकोवन तांणी मुखार येवन करचे तशें एनकरेज केलेला राजेश्वरी राव माताजी तुमकां मस्त धन्यवाद तशीच दामोदर अष्टकम दामोदर आरती जाता आसतना कोण सकड दामोदर अष्टकम सांगू का सो तांकांय ऑडियो पेटोवन लिरिक्स पेटोवन तांगेल लँग्वेजाक ಕೆಲವು ಜನ ಕನ್ನಡಾನ್ जाय ಕೆಲವು ಜನ इंग्लिशान जाय ते सकड पेटोवन सहाय करून तांकां उत्साहित करून मुखार येवन ह्या एक प्रोग्राम चलासून दिलेला दिव्या किणी माताजी तुमकांय धन्यवाद सो तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद आज या कार्तिक पौर्णिमाच्या पावन दिवस देवा दामोदराला मागता की तांगेल चरण कमला प्रती आमकां भक्ती आणि प्रीती मेळ्ळो तांगेल आशीर्वाद आमकां सदा काळ आसचो अशी आमी ಒಟ್ಟು जावन मुखार सुनू भक्तीन तू वच तशें जावं म्हणून देवाला मागता सो थँक्यू व्हेरी मच 4 जणांकय राजेश्वरी राव माताजी विद्या माताजी दिव्या किणी माताजी रश्मी भट माताजी आणि तुम सगळ्यांकय प्रत्येक जन डिवोटीकय एक एकले डिवोटीकय तुमकां सगळ्यांकय मस्त धन्यवाद मुखार येवन होस्ट केलेला तुम्ही ना जाल्यार ह्या दामोदर आरती ह्या वर्च्युअल प्रोग्राम इतले लायक जावन जायनाशिल्ला सो म्हाका तसो आज तुम्ही सगळं ಒಟ್ಟು जावन इंट्रस्टार मुखार येयल्यांची विडियो ऑन दवरन तुमगेल ऑल्टर्स रेडी करून दवरला सो मस्त टाइम काडून हांव हँड ओवर करता राजेश्वरी राव माताजी मुखार व्हरूंक आयज फिनाले प्रोग्राम थँक्यू सो मच ओवर टू यू राजेश्वरी राव माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद माताजी की आमकां हे एक सेवे करूंक तुम्ही अवकाश दिला भागवत पुराण कोंकणी टीमान एक प्लॅटफॉर्म आमकां वर्च्युअल जावन आमगेले सेवे आमकां नित्य वचून देवस्थाना वचून की
करू जायना जाल्यार बशील कडेन घरा बैसून सत्संग ऐकूच्याक तशीच आमगेल सेवे देवाला आरती की दामोदर आरती नावे खंयचे एक सेवे करूक तुम्ही आमकां अवकाश दिला आणि असल एक सेवेन एक कोऑर्डिनेटर जावन तुम्ही आमकां सिलेक्ट केलं की निमगीतन आम्ही हा म्हणले आमकां असल एक सेव करचे एक अवकाश दिलेले मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. तशीच आयचे सेशन आम्ही मुखार सुया ग्रँड फिनाले दामोदर आरती तांतो आता नलकुवेरा आणि मणिग्रीवा प्रार्थना सुरवेक ते सांगू येता संजी आमगेले विद्यापै माताजी. हरे कृष्णा माताजी स्वागत असतो तुमका. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. नले कुबेरा आणि मणिग्रीवा प्रेयर संघचा प्रयत्न करता हे श्रीमद भागवतम धांचे स्कंद धांचे अध्याय श्लोका नंबर 29 to 38. हरे कृष्ण. कृष्ण कृष्ण महायोगिं त्वमाद्या पुरुषः परः व्यक्ता व्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा विदुः त्वमेक सर्वभूतानां देहस्मात्मेन्द्रियेश्वरः त्वमेव कालो भगवान् विष्णुरव्यय ईश्वरः त्वं महान् प्रकृतिः सूक्ष्मा रजसत्त्वतमोमयी त्वमेव पुरुषाध्यक्ष सर्वक्षेत्रविकारवेत् गुह्यमाणैस्त्वमग्राह्यो विकारैः प्राकृतैर्गुणैः कोन विहारार्थ विज्ञातुं प्राक्सिद्धिं गुणसंवृतः तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेदसे आत्मद्योतगुणैश्चन्न महिम्ने ब्रह्मणे नमः. यस्यावतार ज्ञायन्ते शरीरेष्वशरीरिणः तैस्नै अतुल्यतिशयै वीर्ययै देहिष्वसङ्गतैः स भवान् सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च अवतीर्णोंश भागेन साम्प्रतं पतिराशिषां नमः परमकल्याण नमः परममङ्गल वासुदेवाय शान्ताय यदूनां पतये नमः. अनुजानीहि नौ भूमं सवानुचर किङ्करौ दर्शनं नौ भगवत ऋषेरासीदनुग्रहात् वाणी गुणानुकथने श्रवणं कथायाम् हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भगवत् नुनानम्. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा. हांव सांगितलं कुसने चूक जाल्यार माफी कराची. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. धन्यवाद माताजी. सान एक दोन ते तुमका कळलं तुम्ही सांगताना काही एक साना म्हळ्यार जाल्यार ते ओड नाही म्हणटावे त्या म्हळ्यार हांव तुमगे लागीं 10 मिनिटां फुडें निमगेला इतलेची माताजी तुम्ही म्हणटावे म्हण सांगून म्हळ्यार आमगेले आईचे करेक्ट जेवणाचे रेसाइटर विंगड आशिल्लींची प्रभुजीक ಸ್ವಲ್ಪ अर्जंट काम आयिल्लें देखून तांकां जॉइन जेवचे जायना म्हणल्यार सो ते एक देवाक आज तुमगेल करान हे सेवे करून घेवका म्हण आशिल्ले ते देखून तशें केल्लें आसतलें. लास्ट मिनटाक तुम्ही 10 मिनिटां फुडें ओपून इतली चंद कोण सांगले ते भक्तिभावान सांगिल्ले मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. आता मी आईचे ग्रँड फिनाले आमगेले आयज कसले दामोदर आरती आजी मस्त आरती एक पंत आमकां पळोवच्या मेळटा काय एक 10-12 आरती आसा की म्हण दिसता 10-12 जनाल घरांत आमी एक पंत वचून पळयत एकलेंगेल घरा गेलेले अलंकार दामोदराले आरती बारी चंद कोण तयार केलेला आसा सकडांनी
तेच मी आता नी दामोदर आरती पळया. दामोदर आरती करताना दामोदर अष्टकम सांगू येता सांची लोकेश शणै प्रभुजी. हरे कृष्णा प्रभुजी तुमका स्वागत. तशीची आईचे ये दामोदर आरतीक होस्ट करचे तुमका सक्कडांकही मनान स्वागत करता असं सकडे तयार कर रेडी जयाची प्रभुजी दामोदर अष्टकम म्हणताना तुम्ही आरती करेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा माताजी ऐकत ना मैं वय ऐकतास प्रभुजी सांगूयात. हरे कृष्णा नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं सत्कुण्डलं गोकुलेप्रचमानं यशोदादिवोलोकलाब्धवमानं परामृष्टमात्यन्तचोदृतगोप्ता रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं भजन्तं परामोक्ययुग्मेन सातकनेत्रम् दामोदरं भक्तिगद्यं श्रीदृक्ष्वलीलाभिरानन्दकुन्दे स्वघोषं मज्जन्तमध्यापयन्तम् तदीयेषु भक्तचित्रत्वं न प्रेमतस्तं च तावृतिवन्ते परं देव मोक्षं न मोक्षामतिं वा अच्छान्यं वृणेऽहं वरषादप्रिय इदं देव पुरनाथ कपालभागं सदा मे मनस्यागिरास्तां किमन्ये इदं देवकाम्बोज अत्यन्तनीले रतं कुन्तले स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या मोहचुम्बितं बिम्बारक्तागरं मे मनस्याभिरास्तामलं लक्षलाभे नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलाभिमग्नम् कृपा दृष्टिवृष्ट्यातिदिनं वतानो ग्रहणे च मामज्ञमेदक्षिदृशा कुबेरात्मजौ बद्ध देवयत्वत् त्वया मोचितौ भक्ति भजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वतमे प्रयच्छ नमोक्षे ग्रहो मे श्री दामोदरेण नमस्ते सुधाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने तदीयोदरायास विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय दामोदर जय दामोदर जय दामोदर जय दामोदर जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद लोकेशन आहे प्रभुजी तुम्ही बारी चंद कोण सांगले दामोदर अष्टकम तशीची आता सकडे आरती जल्ला आम्ही मस्त जनाल घरा वचून आरती पळयले विद्यामाताजी तुम्ही काउंट केला की कितली जन असाची म्हणून अरे आज आम्ही सकडा लगी आरती करू सांगिले आरती करू रब्बी लगून म्हाका लाग करू जायनी सो हांव फर्स्ट पळयतना एक 10 की 12 म्हाका दिसला आशिल्ले व्हिडिओ ऑन केलेले तुम्ही 13 आरती 13 पण ऑन करायची 13 ऑन करायची
13 to 14 बरे 12 के होता वाली पळयता नाशिले 13 to 14 राजेश्वरी माताजी ओके थँक्यू तेन्ना आईचे ग्रँड फिनाले आईची डेट 15 आशिल्ले तेन्ना 15 जनांनी केला म्हण केला जल्लारी एक 15 आसू काही पुरो पక్కనే कंचे जवो वीडियो बंद जाला जाल्यार तमक लॅक करू जायना न्हय सो जलारी चंद कोन सक्कडानी आरती केला प्रज्ञा वागले माताजी भारती पै माताजी हेमा पै माताजी स्फूर्ती पै माताजी वैष्णवी भट माताजी दिव्या देसाई माताजी गीता नायक माताजी आणि कोण हिरा कामत माताजी शैला माताजी अनुपमा नायक माताजी दिव्या उल्लाल माताजी विजया विशेणय माताजी सक्कडाने आजी चंदकोन आरती केला आम्ही तुमगे सक्कडाल घरा येऊन पळयले देवा एक पळोवचे एक भाग्य तुम्ही आमकां दिले आईचे दिसाक इतली जनांनी आम्ही रिक्वेस्ट केलेले एक मेसेज घालले तुम्ही आज कर का म्हणून सकळांनी केलेले मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्णा माताजी स्पीकर जॉईन झाली यांचे ना की म्हणू माताजी तुम्ही थँक्यू नोट सांगेत की म्हणून आता त्यांनी येऊच नाही ओके ओके हरे कृष्णा आजी सक्कडानी चंद कोर्नो दामोदर आरती केले इतली जनांनी साधारण आमगेले दामोदर आरती सेशनाक स्टार्ट जातना जनान आसची की ऑडियन्स जावन आमकां एक 15 16 60 17 तशी एक जन आसचे जाल्यार आयचे दिसाक आज आता मी 27 मेंबर्स आसांची बदा खुशी जाता आसा सकडांनी हे एक लायक एक पॉझिटिव्ह सेन्सार काढले आयचे एक ग्रँड फिनाले म्हणलें सेशन मस्त मस्त धन्यवाद तशीच हांव आतां सांगूक इच्छा पावत की आमगेले आयचे सेशन हे दामोदर आरती सेशन एक महिने सुकून चलता आसा ते एक ग्रँड सक्सेस आशिल्ले ते सक्सेस जावच्या कारण तुम्ही सक्कडांनी सहकार दिलेले देखून मात्र कुवेरमणी ग्रीव प्रार्थना असो नावे दामोदर अष्टकम असो नावे होस्ट खंयचे विशयारी आम्ही तुमगे लागी आईल वेळारी तुम्ही ते खंयचे एक वापस दोन्ही पण म्हाका त्या दिवस जगत की ना की कसले आलोचन करना तिले तुम्ही सक्कडे ओपून ना आम्ही म्हणतांची ओके म्हाका दोन्ही मोडका म्हळ्यार एक अशी आसा म्हळ्यार जनय आसांची हंतू ते म्हाका खुशी जाता जाल्यार एकल्याची दोन चान्स एकल्याकाची दोन चान्स दिला रे आमकां मस्त जनाक हे सेवे करचे अवकाश दिवचे जायना सो आम्ही कसं केलं म्हळ्यार हे पंता कुवेरमणी ग्रीव प्रार्थना म्हणलेल्यांक दामोदर अष्टकम नाम खंयचे एक दोन्ही म्हणचे एक अवकाश दिवचे नका म्हणलें एक तीर्मान काढले म्हणून मस्त जनांनी हंतू भागी जावका म्हणलेलो उद्देशारी ते देखून मस्त जनाक हे म्हणजे टोटल 57 जनांनी हाजे हे सेवेन तू भागी जाली यांची तंतु दामोदर अष्टकम संगीले पूजा वेटेकर माताजी शिल्पा हेगडे माताजी भक्तीन प्रतीक्षा भट्ट स्फूर्ती पै माताजी हेमा पै माताजी दीपा भट्ट माताजी शुभा पै माताजी हेमा भंडारी माताजी भक्तीन सानवी पै संध्या ईश्वर माताजी सौम्या प्रभु माताजी जयंती नायक माताजी विजया विशेणय माताजी भक्तीन रिया कामत आणि भक्त विष्णु पै आणि विभू पै भव्या पै माताजी भक्तीन पृथ्वी विशेणय अनुपमा नायक माताजी प्रज्ञा वागले माताजी भक्त सिद्धार्थ पै भक्तीन दुर्वा वागले भक्तीन अपूर्वा प्रभु स्वाती शेणय माताजी रेशमा गायतोंडे माताजी माया अरविंद मल्ल्या माताजी डॉक्टर अपर्णा प्रभु माताजी आणि लोकेश शेणय प्रभुजी आणि इतली जनांनी दामोदर अष्टकम सांगला इतली दामोदर अष्टकम इतली जनांनी 28 जनांनी सांगले तांतू एक मात्र प्रभुजी आमकां मेळटा आसांची हांव जल्तीतले
चड प्रभुजी सांगता मुखार येयल्यार आमकां खुशी जातशिलें म्हळ्यार केन्ना हे माताजी सांगिल्ले सेशन्स जाता आसा सो एक प्रभुजी आनी 9 जेन चेरडू आशिल्लींची दामोदर अष्टकम सांगच्यान तूं तशीची 18 माताजीसांनी दामोदर अष्टकम सांगला आता आमगेले स्पीकर आयल्यांची तेन्ना म्हाका दिसता की आमी तांगेले आतांनी आमगेले दामोदरा महिने विशयार उलोवच्याक येता आसाची दामोदरा आरती विशयार उलोवच्या येता आसाची आयल्यांची तेन्ना आमी आता तांकां स्वागत करया आनी तांगेले सेशन्स आयकून जातरी तांणी सांगचे विशय आयकून जातरी मागीर आमी वापस हे धन्यवादाचे विशयार वचा म्हूण दिसता म्हाका हरे कृष्णा प्रभुजी आईचे स्पीकर आसाची रमण हरिदास प्रभुजी हंगेले कार्मिक नाव आसा जे रमेश कामत हांनी केरळाचे पय्यनूर दुखून आसांची तांणी आतां बेंगलोरांत निवास करता आसांची हांनी रिटायर्ड कॅनरा बँकाचे एम्प्लॉई तशीची हांनी हिज होलिनेस जयपताका स्वामी महाराजाले डिसायपल जावन आसांची आमगेले भागवत पुराण कोंकणी तू मस्त सेशन्स काढताची भजन कीर्तन पुरा म्हणटाची हांकां एक पूत आनी एक धुव हांगेल धुवय वय तांणी कोंकणीन लायक करून प्रिचिंग करताची आता आमी एक म्हणटा हरे कृष्णा महामंत्र सांगून प्रभुजीक स्वागत करया हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभुजी स्वागत तुमका ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आजानलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनेकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। जय गुरुदेव महाराज की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा रानी महारानी की जय। नाम संकीर्तन की जय। दामोदर अष्टकम की जय। दामोदर लीला की जय। नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा। आज दामोदर अष्टकाचे दामोदर लीला दामोदर मंताच दामोदर मासाजे म्हळ्यार कार्तिक मासाचे हांव सांजे वच्चे जाल्ले आमी लास्ट प्रोग्राम कन्क्लुडिंग सेशन दिसती म्हाका आज हे शुभ कार्य तांतू म्हाका दामोदर अष्टकाचे अखेर दामोदर लीलाचे ताजे सर्प म्हळ्यार एक 10-12 ताजे एक वर्णन आसता मात्र सांगूंक म्हाका निमंत्रण करून म्हाका हे सुवर्ण अवसर दिवन अनुग्रह केल्लो हाका
His Grace Muridharan Charan Prabhu गण टीम का आभार प्रकट करता आणि धन्यवाद देता. त्याचे सेशन उपस्थित जिल्ह्या सगळे वैष्णव भक्तांकही भक्तजनांकही हार्दिक स्वागत. इन सगळ्यांकही दामोदर देव ये कार्तिक महिना सगळ्यांकही प्युअर भक्ती परिशुद्ध भक्ती अनुग्रह म्हणून प्रार्थना करतो. हरे कृष्ण. कृष्णाग अनंत लीला अनलिमिटेड पास्ट टाइम्स तंतु ये कार्तिक महिना तो केलेला ये दामोदर लीला इज वेरी अमेजिंग. വളരെ इतले अद्भुत जान का लीला केले. ये कसं लागेल म्हणारी अंतु ये कथा दामोदर लीला एलाबरेट जाऊन मशी विस्तीर्ण जाऊन दिलेलं असं. त्यामुळे सगळे ऍस्पेक्ट टच करणं एक ऍस्पेक्ट सांगता कसं म्हणारी हे दामोदर लीला करून का ताजे मत्स्यशिले बिहाइंड दिस दामोदर लीला कसं ते रिसण बार रिसण संगील असत. बार रिसण संगील असत ते मात्र तुमकलागी सांगून तुमक ते बोधी करता कसं ते म्हणून कळवा. ते शेलारी आमक ते संग जरा आमके भक्ती कृष्णाला अशी भक्ती गाणी चढतले कळवा. ताजे पुढे कोण हे कृष्ण कोण हे सुप्रीम गॉड हेड परम दिव्योत पुरुष जे असले सक देवनाथ हे कोण आणि तगले धर्म कसले उईसी वाटीसी म्हणशेले तर धर्म कसले म्हणशेले कार्य भक्त जनांक गोत्तस जलारी गोत नतील जनांक संबंध विचार सांगता म्हणजे ते गॉड हु इज गॉड इंग्लिश गॉड म्हणून सांगलारी GOD गॉड तंतु ते कंटेंजन बसला अर्थू कोण देव म्हणशेले कळवा. G stands for generator, O stands for generator म्हणाली सृष्टिकर्ता सृष्टा ऑपरेटर म्हणाला मेंटेनर. इस ऑपरेटर मेंटेनन्स परिपालन करता आणि त्याच वेळार डिस्ट्रॉय करता. GOD म्हळ्यार डिस्ट्रॉयर म्हळ्यार संहार कळवा. सृष्टी स्थिती संहार म्हणून ताजे अर्थ ते गॉड म्हणून त्याची ते वाचकांत ते वर्डांत कंटेंशन नसला कळवा. तशी ती आमगेलो व्यासदेवान हे भागवताचे इंट्रोडक्शन तुझी एक श्लोक सांगेल असं. सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः. तंतु सांगितलं तगले रूप कसले तगले स्वरूप कसले तगले स्वधर्म कसले तगले स्वभाव कसले म्हणून अंतु सांगितलं असं कळवा. तेका आमकां आयडिया मेळटा कोण कृष्ण म्हणून. इत्या म्हळ्यार आमचे दामोदर इल्ले समन जेवका जाल्यार आमकां ते भक्ती सम प्रकट जावन येवका येयल्यार आमकां कृष्ण कोण म्हणून कळका मुखार कळवा कसं त्यामुळे ही सच्चिदानंद रूप ताका पर्सनॅलिटी तो एक व्यक्ती येता व्यक्ती स्वरूप जावन आशिल्लो कळवा. सच्चिदानंद गले कशें आशिल्लो सच्चिदानंद सत्यचित्तानंद मूर्ती कळवा. सच्चिदानंद मूर्ती म्हणाली सत्य आनंद कळवा. आनंद मूर्ती सच्चिदानंद सत्य म्हळ्यार
शाश्वत जानाशिल्लो कळवा नित्य जानाशिल्लो आनी ते वेळार नॉलेजेबल म्हळ्यार ज्ञान संपूर्ण जानाशिल्लो आनी ते वेळार आनंद मूर्ती आनंद प्रधान दिवचो सच्चित आनंद मूर्ती knowledge applied eternity and knowledge and bliss full of bliss this is an ananda murti ada कृष्ण हंगा सांगिल्लें आसा ताका धर्म स्वधर्म कसो जालें धर्म विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्ति म्हळ्यार विश्वाक हे सगळे विश्वाक प्रकट करचें कळवा प्रकट करचें कारण हेतू कृष्ण कळवा तो ताका धर्म ते आनी तागेलें हें कसो जालें तागेलो स्वभाव कसो जालें पळय इतले करुणामयी म्हणून आमकां मनाक करून जाता तापत्रय विनाशाय तापत्रय म्हळ्यार कसो जालें गुप्तस्थ तापत्रय म्हळ्यार थ्री फोल्ड मिसरीज कळवा थ्री फोल्ड मिसरी म्हळ्यार तीन तरां आशिल्लें ताप ताप म्हळ्यार दुख्ख कसो जालें आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि दैवीक जे आशिल्लें तीन ताप ताका विनाशाय ताका विनाश करता डिस्ट्रॉय करता पुराय कळवा आमगेलें हे जीव आमगेलें ताप ताका पुराय नाश करून उडयता कितले करुणामुर्ती पळय कृष्ण दामोदर कळवा तशी ताका स्वरूप तागे स्वधर्म ताजो स्वभाव आमकां आतां कळ्ळें कळवा आनी आमकां पळय हे 12 कारण कसो जालें म्हणून हे लीला करूंक दामोदर लीला करूंक 12 कारण सांगिल्लें आसा ते आमगेलें महाप्रभू वल्लभाचार्यान सुबोधनी तांतू हे विशुध्यान सांगिल्लें आसा कळवा विशुध्यान सांगिल्लें आसा तशें इस्कोणाचे भक्तान केल्लें लेक्चर सांगलें प्रवचन तंतू प्रसंग ताका सगळें बेस करून बेस करून हांव हे 12 पॉयंट हांगा नोट करून तुमकां सांगू वता कळवा तेवी विशद हांव सांगू वचना हांव ಸ್ವಲ್ಪ सुरू हे नटशल एक सान अंतू कळवा बरी ब्रीफ जावन तुमकां सांगून मनान करून प्रयत्न करता अंतू फर्स्ट कारण कसो जालें प्रथम जें अशें कारण कसो म्हळ्यार आमगेलो देव कृष्ण बरी मुडी आसा कळवा इशीची हांगा वैकुंठ आशिल्लें उन्नत आशिल्लें प्लॅनेट खंयचे कृष्णलोक अथवा गोलोक वृंदावन ते गोलोक वृंदावनांत पयसून कृष्णाची आलोचन केलें आलोचन करता कसं आलोचन करता पळय हांव हे लोकांतलें हे भौतीक लोकांतलें सगळे जिवांकय म्हगेलें हे भौतिक शक्ती म्हळ्यार ही माया शक्ती न्ही इल्युसरी एनर्जी हे एक्सटर्नल एनर्जी बहिरंदा शक्तीचे 3 गुणांनी बंदून गेल्लें आसा कळवा पुराय तांकां बंदून गेल्लें आसा कळवा तशीच 3 गुण म्हळ्यार कसो जालें सत्वरजो तमो गुण गुण म्हळ्यार कसो म्हळ्यार संस्कृत ताजे अर्थ कसो म्हळ्यार संस्कृत गुण म्हळ्यार दोर म्हण अर्थ कळवा ते 3 गुणां दोरांनी हे जिवां पुराय बंदून गेला कळवा हे भौतिक लोकांत कळवा बंदून गेल्लें कारण कसो मागीर सांगुया म्हळ्यार ताजे एक स्कोप न्हय हांगा तें सांगचें ते गुणांनी बंदून गेला म्हणून आमकां आतां तेची मनान गेला कळवा बंदून गेल्लो आसा जाल्यार म्हाका एक आश आसा हे कशी वेळ येता हांकां बंदून गेला तशीच हांव एक बंधनांत येवन पडका अशी एक आशा म्हाका आसा कोण म्हाका बंदून घालतलो म्हळ्यार कृष्ण म्हळ्यार कोण महाशक्तिमान कळवा ताका ऑल पॉवरफुल सर्वशक्तिमान तशें श्री कृष्णाक बंदून घालचें कोणाक बंदून जमची ना कळवा ते इट्स सर्टन कोणाक बंदून घालून जमची ना इतल्या शक्ती आशिल्लो कळवा
जाल्यार कृष्णाक एका आशा येयली म्हाका बंदूक घालून कोणीची जाव काडची कळवा म्हणून अशें आशा ते आशें हाजे एक प्रथम जें आशिल्लें कारण आनी एक कारण कसं म्हळ्यार दुनीचे हे दामोदर लिहिलें म्हळ्यार आमगेले श्रीमद भागवत पुराणांत धनचे कांडांत हे सांगिल्लें आसा भागवत पुराणाचे धनचे कांडांत हाजे विस्तार जें आशिल्लें विवरण दिल्लें आसा ते आमी वाचिताची ते आमी आयकताची आनी ते प्रवचन पुराय करताची तशें करतना कसं येता ताजे शास्त्र अर्थू आमकां मना वता समज शास्त्र अर्थू म्हणून सांगल्यार कोण कृष्णूचे तर कृष्णा समा मना करून हे लिहिल्या प्रकट केले म्हणून सांगता शास्त्र अर्थ मना करूंक कळवा आता हे लिहिल्या कृष्णान केलेलं आहे शास्त्र म्हळ्यार शास्त्र म्हणून सांगल्यार कृष्णूचे कळ्ळा वेदस्य सर्वेर अहम वेद्यो कृष्णान भगवद्गीतेंत 15 अध्यायांत 15 श्लोक सांगिल्लें आसा म्हळ्यार वेदाचे वेद आनी कळका कोणाक कृष्णाक कळवा म्हाका कळचें वेद म्हणून सांगल्यार म्हणून तें स्पश्ट केल्लें आसा त्यावेळेस ते शास्त्रार्थ केले जाल्यार कसं येता आमगेली भक्ती निश्चला भक्ती येता निश्चला भक्ती म्हळ्यार अनफ्लिंचिंग डिवोशन अनफ्लिंचिंग अनचेंजेबल ताका कसलें चेंज नातलें ताका कसलें बदलपण नातलें आमगेली भक्ती दृढ जाता निश्चल जाता म्हणून गेलें कळवा ताका निश्चला भक्ती हे उच्चाकीत जाता हे लिहिलें प्रकट केलेलें आहे म्हणून आमचो दोनीचे रिजन सांगिल्लें कारण आनी तिनीचे कारण कसं म्हळ्यार ताका रूप कसलें म्हणून दाखोवचा कृष्णा सगळें रूप कसलें सच्चिदानंद हांवें सांगिल्लें आसा सच्चिदानंद विग्रह तो कळवा सच्चिदानंद मूर्ती आनी तो दामोदर अष्टकांत सांगिल्लें आसा प्रथम श्लोकान तुझे सच्चिदानंद रूपाय म्हळ्यार कसं तें नमो वय वय अशें सांगिल्लें आसा प्रथम श्लोकान नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपं रसकुंडलं गोकुले प्रजमानम् अशी सच्चिदानंद आता आमगेल्या सत्यवर्धन मुनीन फस्ट सांगिल्लें तेंची तागेलें मूर्ती तागेलें व्यक्तित्व कसलें सच्चिदानंद शशिलता या दामोदर लिहिलें दाखयता कळवा इज नॉट आमगेल्या म्हणजे एक व्यक्ती नाही तो सच्चिदानंद मूर्ती परम दिव्योत पुरुष होता तो म्हणून शिलेचे मुखारीचे सत्यवर्धन मुनी इंट्रोडक्शन सांगिल्लें तशें ताका रूप कसलें म्हणून दाखोवच्या हाका हे लिहिला केल्लें म्हणून सांगता कळवा तागेलें कसं येता आमकां आनी ते मात्र तागेलें मर्सी तागेलें कृपा दाखोवच्या कृपाय दाखोवच्या केलेलें तशें करतना कसं येता आमकां सो दॅट दे तागेलें आमकां प्रेम भक्ती आमकां आमगेलें हृदया भितरी अंकुर जाता प्रेम भक्ती कृष्णा वयर ते प्रेम भक्ती आसना अहैकुती प्रेम भक्ती आमगेले हृदया भितरी अंकुर जाता ते मात न्हय आमकां तशी आमकां आमी परिशुद्ध जाता जी आनी कसं जाता ते परिशुद्ध जे भक्ती न्ही आमकां आमगेले घरा वापस वयता गो बॅक होम बॅक टू गॉड हेड कृष्णा लागूच वयता आमगेले घरा वयता वैकुंठ हाका आमकां परतून वयता म्हणून ते दाखोवच्या कितें जाता कृष्णान हे लिहिला दाखयलें म्हणून सांगिल्लें तिनीच्यान चारीच कसं म्हळ्यार आमगे सकड हे प्रश्नाक आमगेले हे दुख्खाक हे मूल कारण कसलें मूल कारण कोण आमगेले मन आमकां हे भौतिकांचो आसक्तीन बसतना आमकां पलतरा आशिल्लें दुख्ख पलतरा आशिल्ले प्रश्न पुराय आविर्भाव जाता प्रकट जाता
त्याच्या वेळार आमगेले मन कृष्णांत आसक्ती बसला कसं येता सक्कड प्रश्नागे परिहार जाले सक्कड दुःखागे परिहार जाले कळवा सक्कड दुःखागे परिहार जाले त्यावेळी हांगा लिहिला दामोर लिहिला कसं हे पुराय रिवील करता कळवा रिवील करता म्हळ्यार प्रकट जावन करता प्रकट करता हे पुराय ते चारीचे कारण पंचाचे कारण कसं म्हळ्यार कृष्णाक विरुद्ध धर्माश्रया म्हळ्यार कॉन्ट्राडिक्टरी डिवाइन क्वालिटीज कळवा परस्पर विरुद्धम जे आशिल्ले गुण आसा कृष्णाक ते गुण आसो म्हणून दाखोवच्या कितें तशेंच गुण आसो म्हणून दाखोवच्या कितें जाता इल्ली प्रकट केल्ले म्हणून हांगा सांगिल्लें कळवा तशें ते विरुद्ध जे आशिल्ले कार्य कसं जालें ಸ್ವಲ್ಪ एक्झाम्पल सांगता म्हळ्यार इज ॲटम्स ऑफ ॲटम म्हळ्यार अणुवंत तो म्हणून दाखोवच्या अणुवंत आनी विभू म्हळ्यार सकड सर्व व्यापक जावन आशिल्लो म्हणून दाखोवच्या कितें कळवा तशें आमकां आनीक कसं म्हळ्यार एक्झाम्पल तो चतुर्शिरोमणी केले बाय चतुर्शिरोमणी और सामर्थ्यवान होता म्हळ्यार सुप्रीम इंटेलिजंट म्हणून कळवा ताका इतले बुद्धी आशिल्ली कोणी नाची बुद्धिमत्ता आशिल्लो कोणी नाची तशेंचलो कृष्ण कसं येता ही बिकम्स ए फूल बिफोर यशोदामा म्हळ्यार कोण ती वात्सल्य भावाचे या भावाचे वात्सल्य प्रेम भक्तीचे स्वरूपिणी ती कळवा कोण यशोदामा ती गेली मुखार तो फूल जालो कळवा इतलो बुद्धी दाखोवचो म्हळ्यार तो फूल येता ते आनीक हे कारण अनेक कारण कसं म्हळ्यार तो अकाम म्हळ्यार कसले काम ना ताका भौतीक हे अशें कसलेंय जरा आशिल्लें अशें ना तो आत्माराम म्हळ्यार सेल्फ सॅटिस्फायड स्वयं संपूर्ण तो कळवा तशेंचलो म्हळ्यार आत्मारामाय शांताय कैवल्यपतये नमः कोण कुंदी सुदीन कृष्ण सुदीन संगीत असते कळवा तो आत्माराम तो तशेंचलो कृष्ण कसं येता तो ताका आम्मा दूध पिवता म्हणून आशिल्लें ते एक ग्रीड आसता ताका कळवा एक लोभ येता कळवा पळोवंक येता परस्पर विरुद्ध जे आशिल्ले गुण कृष्णान हांगा दाखयले कळवा मागीर अनेक एक्झाम्पल कसं म्हळ्यार तो महा उदार तो ताका इतलो उदार जे आशिल्लें कोणी नाची उदार म्हळ्यार कसं म्हळ्यार डोनेटर और दानशील आशिल्लो कळवा तशें दानशील आशिल्लो दानी जे आशिल्लो तो लोभी जाता कळवा तो लोभी जाता म्हणून सांगता कळवा तशें परस्पर जे आशिल्लें दोन विरुद्ध जे आशिल्लें ते लोभी जाता म्हणून सांगल्यार दूध पिवचें आशिल्लें एक हें दाखयता आश दाखयता कळवा तशें आनी आनीक एक्झाम्पल कसं म्हळ्यार इज क्रोध येना ताका केन्ना आसूं नासता पळय कृष्ण न्हय जाल्यार ताका क्रोध येताची पण हांगा कसं केलें क्रोधान कसं केलें ताणें हे मडक्योच न्हय ते मडकी दूद दह्याचे न्ही लोणीचे मडकी ताणें भितून गेले ब्रोकन हें केलें कळ्ळें कोपी गेले त्यावेळी तो हें जाल्यार क्रोध जाल्यार ताका कोप आयलो कळवा ते परस्पर विरुद्ध जें आशिल्लें ते तशें दाखयलें आनीक कसं म्हळ्यार तो पूर्ण स्वराट तो ही परफेक्टली इंडिपेंडंट पूर्ण स्वराट जे आशिल्लो कृष्ण कसो करता
ताका बांदूंक यशोदामाई कळवा ताका बंद नासतना आयलो तो कळवा पूर्ण सोराट जें आशिल्लें बंद नासतना आयलो कळवा हे परस्पर विरुद्ध जें आशिल्लें एक कार्य आनी कसं म्हळ्यार तो नांदके घर आनंदमयो आनंद मूर्ती तो कळवा इज हॅपीनेस पर्सनिफाईड म्हणटा कळवा तो स्वरूप आनंद स्वरूप तो आनंद स्वरूप जें आशिल्लो तसलो कसो कळ्ळें प्रळो रुदुन्दं मुकुन्नेत्रयुग्मं मृजन्दं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्गनेत्रं परस्पर विरुद्ध जें आशिल्लें कार्य तो तो यशोदामाईर बड्डिगेन मागीर मातशें तामसून बांदूंक तामसून रडलो तो कळवा अशें ताजें विवरण तो दामोदर अष्टकांत दिलेलें आसा तशें परस्पर विरुद्ध जें आशिल्लें हें कार्य हे प्रकट करूंक भितर हे लीला केलेले म्हणून आमचो संगीत आसा कळवा आनी संचे रिजन कसं म्हळ्यार कारण कसं म्हळ्यार ताका कळ्ळें भक्त केन्नाय परिशुद्ध भक्त कृष्णालय विचार करून बसता जाल्यार कृष्ण भक्तांक विचारू तांगे लागीं चेड करून बसता म्हणून सांगता हांगा तांगे लागीं चेड विचार करून बसता म्हळ्यार ही इज मोर कन्सर्न अबाउट हीज डिवोटीज कळवा देन द डिवोटीज थिंक्स अबाउट हिम कळवा तशी ताका तशें आशिल्लें तें हें दाखोवच्याक येतलें तशें ताका तें गूण दाखोवच्याक येतलें म्हळ्यार ही इज मोर कन्सर्न अबाउट हीज डिवोटीज म्हळ्यार तशी तागेले भक्तांगेले दास जाता तो कळवा भक्तांगेले दास तें दाखोवच्याक येतलें ताणें हे लिला दाखयलें म्हणून सांगता सताची कसं म्हळ्यार शो आनी एक सता कारण कसं म्हळ्यार तागेले वीरता दाखोवच्याक न्हय वीरता म्हळ्यार हांतू आमगेली वीरता खंयची आसा वीरता म्हळ्यार आमगेली हिरोइजम हिरोईक एक्ट म्हळ्यार कसलें म्हळ्यार एक पॉवरफूल जें आशिल्लें एकल्याक ताका तागेले वश्य ताका विन ओवर करता म्हळ्यार तागेले विजय प्राप्त करता तशें विजय प्राप्त करूं आशिल्लें तशें आशिल्लें एक एक्ट जाता ताका वीरता म्हणटा कळवा ते वीरता हिरोइजम दाखोवच्याक येता कोण म्हाका हें करता कोण म्हाका पराजीत करता कोण म्हगेले वयरी विजय प्राप्त करता ताका वीरता म्हणचे तशी वीरता कोणा आसा म्हणून दाखोवच्याक येता कळवा वीरता कोणा आशिल्लें तशें आशिल्लें ताका प्यूर डिवोटीस मात्र ताका वीरता दाखोवच्याक येता ताका कोण करूं येता ताका पराजय करूं येता कळवा तागेले वयरी आधिपत्य हें प्राप्त करूं येता म्हणून तें दाखोवच्याक येता कळवा कोण दाखयलें प्यूर डिवोशन ऑफ यशोदामाईले ते वात्सल्य रस वात्सल्य भाव हांगा समाज प्रकट केले यशोदामाईन तशें ताका बांदूंक गेलें कळवा तशी तिका मात्र करूं येता तिका एक्सक्लुसीव प्रेम न्हय तिका तें कसं म्हणटा तिका कृष्णा बांदूंक आशिल्लें शक्ती दिली प्रदान केल्लें तें दाखोवच्याक येतलें हे लीला केली म्हणून हें सांगिल्लें आसा आतां कसं म्हळ्यार तूं आमगेले हे आमी कृष्णाक प्राप्त करूंक येतलें मस्त आमगेली कसं करता आमी साधना भक्ती करता असोच वैदी भक्ती म्हणटाले वैदी भक्तीक पले तरा आशिल्ले ब्रांच आसा म्हळ्यार नवदा भक्ती आसा दशधा भक्ती आसा 12 आशिल्ली भक्ती आसा आनी पंचम भक्ती आसा पंचांग भक्ती आसा आनी रूपा गोस्वामी 64 टायप्स ऑफ भक्ती म्हणून सांगिल्लें आसा हे भक्ती सगळे केल्यार कृष्णाक हे मात्र न्हू कृष्णाक आमगे हातांक करूंक कळवा आमकां अट्रॅक्ट करूंक कृष्णा वयर जय पोवच्याक हे दोन प्रो म्हणून सांगता ताका कसं जावका आनी की कृष्णाले अहैतुकी भक्ती जावका म्हणून ते प्रकट करूंक येता हे लिहिलें गेल्लें म्हणून सांगता तें कारण अनेक प्रकार सांगुया म्हळ्यार ताका हातांक करूंक
ताका ताजे वयर विजय प्राप्त करूंक कसं जाव का निरंतर असे प्रयास करता कळवा हांगा निरंतर प्रयास केला ताका बंदूक करूंक घेता निरंतर प्रयास करता आनी ते मात न्ही कृष्णाले अखळी तुजी भक्ती जावका तशी ते प्रकट करूंक अशी लिला केली म्हणून सांगता मागीर नववाज कसं म्हळ्यार तो परिपूर्ण सत्य अदा पूर्ण सत्य अदा म्हणून दाखोवच्याक पूर्ण सत्य अदा केवल सत्य अदा म्हणून दाखोवच्याक कसं जालें ताका बंदूक घालून कोणाक जेवची ना म्हणून दाखोवच्याक हांगा कोणाक जाता पळय एक तें दाखोवच्याक एक वेळार यशोदा माईन ताका बंदूक घालून जोर हाण करतना बंदूच्या येतना ताका पट्टाक सुतू बंदूक प्रयास करता आसता जाल्यार ते दोवरस न्हू 2 इंच 2 इंचेस शॉर्ट येता म्हणजे ते बंदूक घालतना 2 इंची उणी जावन येता एके वेळा कळवा तशी ताका परफेक्ट जें आसलें कोणाकय बंदूक घालची ना इतले योगी येयले मनान ताका ध्यान करून बसले योगी तांय जेवची ना म्हणून ते दाखोवच्याक येता म्हळ्यार पूर्णाक अपूर्ण जें एकल्याक बंदूक जेवची ना म्हणून करचो कळवा एक पूर्ण जें आशिल्लें ताका अपूर्ण जें आशिल्लें हे जिवांक बंदूक घालून जेवची ना म्हणून दाखोवच्याक येता ही लिला केलेली म्हणून सांगता जांचे कारण कसं म्हळ्यार वात्सल्य भावा परिशुद्ध जें आशिल्लें वात्सल्य भावान मात ताका कोण करूं येता ताका पराजय करूं येता म्हणून दाखोवच्याक 11th इकराचें कारण कसं म्हळ्यार ताका पळय आमी एकल्याक आतां करूं भितर आमी प्राकृत हें अशें जाल विद्या करताची मंत्र तंत्र पुराय हे प्रयोग करताची तशें आशिल्लें आजीन जो कार्यक्रम करून जीव कृष्णाक आतां करूं जेवची ना कळवा बंदूक घालून जेवची ना म्हणून दाखोवच्याक येता ताका कोणाक बंदूक येता बाई कोणशे निरंतर जें आशिल्लें प्रयास करता आनी ताल्याक भक्ती दाखोवका डिवोशन कळवा प्रेम भक्ती दाखोवका आनी तागेली कृपा मेळटा तशी जाल्यार मात कृष्णाक आतां करून जाता म्हणून अशें दाखोवच्याक येता तातूंत लिला केल्ली म्हणून सांगता 12चे अखेरेचेर कसं म्हळ्यार पळय तो भक्तीवश्य आसा भक्तीवश्य म्हळ्यार ही कॅन बी अट्रॅक्टेड ओनली बाय प्युअर भक्ती भक्त्यामाम अभिजानादी म्हणून सांगितलें पळय भक्ती आनी तो इदस्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् त्वदीयेषु रत्नेषु भक्तेजितत्वं पुनः प्रेमतस्त्वं सदा वृत्तिवं भक्तेजितत्वं प्रेम भक्तीने मात्र म्हाका जीत पावयत म्हळ्यार म्हणजे वरी विजय प्राप्त करूं येता म्हणून तो सत्यपद मुनी तूं सांगता पळय तिनीचे स्लोगन सांगिल्ले आसता दामोदर अष्टकांत कळवा कळ्ळें हे तो कोण तो भक्ती तूं भक्ती सागर होता कृष्ण म्हणून सांगल्यार कळवा ताका आतां करूंक भक्ती ते भक्तीवश्य दाम सांगिल्लें भक्तीवशी जावन आशिल्लो तो भक्तीवशी जावन आशिल्ला ताका ते भक्तीवशदा कसं म्हणून प्रकट करूंक भितर हे लिला केली म्हणून सांगता कळवा स्मॉल टाइम्स म्हळ्यार प्रेम भक्ती रस आस्वाद तशी प्रेम भक्तीने मात ताका वश तो आतां करून जाता म्हणून सांगून विचार तेचा 12चे प्रश्न सांगिल्ले तशी आधी उद्देश कसो म्हळ्यार उद्देश कसो म्हळ्यार ताका हे प्रेमरस आस्वादन भक्ती प्रेमरस आस्वादन आनी ताजे आनी ताजे अभ्यासन टीचिंग द टेस्ट रिलीचिंग द टेस्ट एंड टीचिंग द टेस्ट to his devotees कळवा ते जे दामोदर लिहिलेचे उद्देश कळवा म्हणून हांगा सांगिल्लें आसा तशी हे दामोदर ल्हान साधन करूंक साधारण जेन्ना जायना मंडेनियस कॅनॉट अंडरस्टँड म्हणून सांगिल्लें आसा अंडरस्टँड म्हळ्यार ते मनाकूच जायना ते हे लिला म्हणून कळवा तांकां मनाक करूं जायना भक्ती शिला मात्र हें लिला मनाक करूं जाता म्हणून ताजे अर्थ
तशी आमगेल्या कुंती देवीन सांगितलं असं नैवेद कच्चित भगवं चिकीर्षितम तवेगमानस्य नृणाम विडंबनम ते सांगितलं असं एकान सांगितलं असते नाही ते कुंदी स्तुतींतू कृष्ण स्तुतींतू सांगितलं असं म्हळ्यार साधारण जनांक नो कॉमन मॅन कळवा साधारण जनांक कृष्णाला लीला मना करून जेवचे मस्त कष्ट अद्भुतकरांची अशी लीला ही ती निमती मना करून जायना म्हणून हांगा सांगितलं असं तशी आम्ही कशी हें करता डिफिकल्ट सो आम्ही कृष्णा नाम केन्नाय निरंतर जेप करतना आमकां ताका आमकां ती भक्ती येता म्हणून सांगता तशी ते भक्तीन मात्र कृष्णाक मनान करून जेवचें तशी आमकां कसं मेळटा तशी आमकां तशी चांद करतना जप करतना आमकां ताका हे लीला मनान करून शक्ती मेळटा मनान करून बुद्धी सामर्थ्य सगळें आमकां मेळटा कळवा तशी आमकां परतून आमगेल्या घरांत वापस वचूं येता कृष्णाला वापस वचूं येता म्हणून सांगता कळवा तशी आमकां कृष्णाले आनंद प्राप्त करूं जाता कृष्णानंद प्राप्त करूं जाता म्हणून सांगितलं असं तशी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे निरंतर जप करता रावपा आमी कृष्णाक मनान करता जाल्यार म्हणून हे लीला हांगा सांगता तशी आमगेली प्रार्थना कशी जावका हे कार्तिक म्हयन्यांत कृष्णाला प्रार्थना करता ताका डबल बेनिफिट ताका कितली डबल न्हय थावजंड सो मल्टिपल जावन अशी बेनिफिट मेळटा आमकां तशी आमी हे कार्तिक म्हयन्यांत दामोदर लागीं भगवान लागीं प्रार्थना करपाक जालें हे दामोदर भगवान आमकां तुका मनान करून बुद्धी ज्ञान भक्ती दिवन अनुग्रह करता म्हणून आमी प्रार्थना करता तशी हांव हांगा हे लिहिल्याचे हे 12 दिसान सांगून हांगा समाप्त करता तुमकां सगळ्यांकय धन्यवाद हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरी बोल मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी तुम्ही दामोदर लीला देवान कसं खातीर केल्ले म्हणलें ताजे मातशे अशे 12 रिजन्स आमकां सांगून दिले एक सन जावन ताजे समरी करचे प्रयत्न करता देवान तुम्ही सुरू केले की गॉड म्हळ्यार कसले म्हणून सांगून तंतूची असं जनरेटर ऑपरेटर आणि डिस्ट्रॉयर म्हणलें गॉड म्हणलें तुझे असं तो देव सर्व सच्चिदानंद जावन आसतलो म्हणून सांगून आसा तशीची तुम्ही ते सुकून सुरू करून मागीर म्हणले की गोलोक वृंदावनांत बैसून अशी आलोचना करतना भौतिक लोकांतू भौतिक लोकांतू देवान आमकां सगळ्यांकय त्रिगुणांनी बांदून घाला तशीची तो ताणे कशी आमकां बांदून घाला की तशीची तो बंदीत जेवचे खातीर ताणे हे लील केल्ले तशी दोन्ही रिजन की दशमस्कंदांतू ताणे विशद जावन आमकां दिलेलो आसा कृष्णाक सम मना व्हरची खातीर हे लील केल्ले म्हणून तुम्ही सांगिल्ले आसा म्हळ्यार निश्चल भक्ती येवची खातीर हे लील केला म्हणून सांग तशीची तिन्ही रिजन की तागेले रूप कसले म्हणून दाखोवचे खातीर तो सच्चिदानंद रूप तागेले ते परिशुद्ध भक्ती दाखोवचे खातीर ताणे हे लील केल्ले म्हणून सांग मागीर चारीची हे सांगली की तुम्ही आमगेले सर्व दुःख नावे कष्टाक कारण हे मनांतू कृष्णाले आसक्ती येवची खातीर म्हळ्यार कृष्णा विशयारीची आमी आसक्ती दवरका विंगड कसले मना व्हरू नज विंगड कसल्यांतूय मन घालूं नज म्हळ खातीर हे लिले ताणे केल्ले म्हणून सांगून सांगली तशीची मुखारसून परस्पर विरुद्ध जावन आशिल्ले गुण आसता का तो मस्त एग्जाम्पल्स तुम्ही मस्त दिला तांतुले एक दोन्ही सांगूक प्रयत्न करता तो चतुर शिरोमणी जावन आशिल्लो तो कृष्ण यशोदा मैयाल मुखारी बरे एक बुद्धिहीन शे आशिल्लो आणि
तो तक कसलेचे आशिना जलारी तो एक दूध जाई नावे लोणये खातीर लोणये आशे खातीर वतशिलो नावे तो दानी जावन असणारी वय एक जिपुणतन दाखयत आशिलो तसल पुरा लिहिली ताणे तशी दाखोवच खातीर ताणे हे लिहिली केल्ले तशीची परिशुद्ध भक्त कृष्णाल ಬಗ್ಗೆ आलोचन करताची जाल्यार कृष्ण तांगेले तागेले भक्ताले दासू जगता म्हूण सांगून दाखोवच खातीर आमी कितले कृष्णाक हे केला रे कृष्ण कोणाले भक्ताक तागेले भक्ताले दासू जावन असतो तो तशीची मुखारसून सांगले की तागेले धैर्य नावे धैर्य दाखोवच खातीर ताणे हे लिहिली केले वात्सल्याने मात्र ताका बांदून घालूं जाता यशोदान ते वात्सल्यान ताका बांदून घालता ते एक मनाक धैर्य ताणे दिले यशोदेक म्हणलेले तुम्ही सांगले तशीची नवविध भक्ती मात्र पावना कृष्णाल वैरी विजय पावका जाल्यार आमी निरंतर प्रयत्न करता कशी म्हळ्यार आता तिणे यशोदा मैयान कितली पंत दोरान बांदू चमकलारी 2 अंगुल उणी जावन येत आशिल्ले तशी जाल्यार तिणे सोण तिले निरंतर प्रयत्न केलेले देखून लास्ट तिने तिगेले वात्सल्य मुखारी तो सरेंडर जाता म्हळ्यार तो तिगेले ते एक प्रयत्नाक तो रिजल्ट दिता आसा तशीची पूर्ण जावन आशिल्लेक अपूर्ण जावन आशिल्लेक बांदून पूर्ण जावन असचे ताका कृष्णाक अपूर्ण जावन असचे आमगेल मितेन बांदून घालूं जायना म्हणलेले हे एक लिहिलेन ताणे दाखयले ताचे खातीर हे लिहिली केले आनी वात्सल्यान मात्र बांदू जेवचे म्हणलेले एक कारण एक दाखोवच खातीर ताणे हे लिहिली केले तशीची मंत्र तंत्र नावे खंयचेय जाल विद्येन जेव हे कृष्णाक बांदू जायना ताका दृढ भक्तीन निरंतर आमी प्रयत्न करताची देवाल नामस्मरण करता आसतना तागेलो टूच आसची बरी आमी नित्य तागेलेची ध्यानांत असल्यार मात्र तो आमकां मेळटा म्हण सांगून भक्ती परवशेत मात्र न्ही प्रेम भक्तीन आमी ताका प्रितीन ताका आमी प्रितीन आमी तागेले सेवे करता नावे भक्ती करता प्रितीन भक्ती केल्यार मात्र तो आमकां मेळटा म्हणलेले विशय तुम्ही ताजे खातीर ताणी हे लिहिली केले म्हूण सांगून तशें तुम्ही बार रिजन सांगले हांव मना वेल्याल तशी सांगले प्रभुजी कसले चुकी जाला म्हूण जाल्यार क्षम करता करेक्ट आसा मदाजी म्हळ्यार हांगा पळोवका कृष्णा कितले दया करुणामय म्हणून कृष्णान प्रथम देखील कसं म्हळ्यार हे बंधनाचे दुःख ताचे कष्ट कसं म्हणून म्हाका मनान करून घेतलं हांव बंधनान जियावका म्हणून सांगितलें कितले कृपाळू म्हणून आमगेले कष्ट कसं म्हणून मनान करून घेतलं बंधना आयलो म्हणून सांगता ते प्रथम आशिल्लें फस्ट कारण कळवा हे तातूंत सांगिल्लें कळवा म्हाका बंधनान घालून कोणी जालें जाल्यार बंधनां आसची जेन्ना ते दुःख कसं म्हणून मनान करून घेतलं हांव बंधन जावका म्हणून आश करता म्हणून कितले दयालू पळय कृष्ण देवाली गॉड प्रभुजी तेव्हा केन्नाय खंयचेय विशय अनेक लेकांक सांगतना सुलभ जाता आमकांची ते एक येता ना ताजी ते एक नो विंगडच एक असता आमकां आनीक सजेशन दिवचे की ना बा ते तुका अशी करी म्हूण अभिप्राय सांगू का भरपूर जनाक जाल्यार ते तांकां स्वयं अनुभवी एक अनुभव पळची खातीर देवान हे भुलोका येवन हे एक लिहिली केल्ले म्हूण सांगिल्लें 100% वय प्रभुजी कृष्ण मस्त मस्त धन्यवाद तुम्ही येवन आमकां आजी हे दामोदर लिहिले विशयारी पळची वरी विशय सांगले आता या उंदूचे दामोदर महिने कळवले आणि आता येवचे वर्स येतना आमकां आनी काही एक चड माहिती आमकां मेळ्ळा देखून मुखारसून येवचे दामोदर महिन्यान तो आमकां येवचे वर्स एक वर्स राखून बैसुका जाल्यार व्हडणे त्या वेळार आमकां आनी काही चड भक्तीन की एक श्रद्धेन आमकां हे दामोदर आरती करूंक जातले म्हणून लेखता व मस्त मस्त धन्यवाद आता म्हळ्यार आता अमेरिके आसा कळवा हांगा सकाळी मॉर्निंग टायम आसा
कळलं हांगा 7 घंटाका साडे 7 घंटा हांवें बसला हांगा कळलं अशें गाणी उठोन हें सांगिल्लें हांवें म्हळ्यार गडबड जाल्यार मागीर थोडो येता की म्हूण धांवन धांवन आयला हरे कृष्णा म्हाका अशें अवसर दिल्ल्याक तुमकां धन्यवाद दिता हरे कृष्णा हरे कृष्णा. आता मी वापस मुखार सुया आमगेले आयचे सेशनान तो धन्यवाद सांगू अशे कार्यक्रम आसा. सक्कडांनी दामोदर अष्टकम आणि नलकुवेरमणी प्रार्थना सांगिल्ली सक्कडांकय आमी धन्यवाद सांगता सांची. दामोदर अष्टकम दिव्याकिनी माताजीन कोऑर्डिनेट केले. माताजीले अनुभव अशेच की तुम्ही माताजीन कोणा लागीं निमगेले वेळारी जाल्यार कसलेय कोणेय कसलेय सांगनी म्हळ्यार जायना म्हूण सांगन येतिले ओ माताजी वयवे म्हूण सांगून तांणी हे दामोदर अष्टकम सेवे करूक मुखार सून आयलींची आईलेंगेर सकडाले नाव आवतावळ सांगला 28 जन आशिल्लींची तांकां वापस एक पंता मनान धन्यवाद सांगता आसा. माताजी आजी तांकां ऑफिस वर्क की आशिल्ले देखून तांकां आजी जॉइन जेवचे जाय न्ही जाल्यार तांणी मनाने हांगा आसू पुरोंची आयची सेशन कशी जाली की म्हणलें विशयारी तशीचे मुखार सून नलकुवेर मणिग्रीवा प्रार्थना संगिले डॉक्टर कामाक्षी माताजी, स्वाती कामत माताजी, विजया विशेणे माताजी, वैष्णवी भट माताजी, शैला प्रभु माताजी, भक्तिन कणिका भट, भारती पै माताजी, भक्त अर्जुन राव, प्रतिभा पै माताजी, गीता अर्शणे माताजी, अरुणा कामत माताजी, अश्विनी शानभोग माताजी, गीता नायक माताजी, भक्तिन प्रार्थना प्रभु, गंगा कुडवा माताजी, भक्तिन आर्या कामत, भक्त यज्ञेश कामत, भक्त रतन शेणाय, अनुपमा शेणे माताजी, उषा पै माताजी आणि ज्योती पै माताजी, भक्तिन मैत्री राव, भक्तिन साईशा कामत, शिल्पा शेणे माताजी, रचना शर्मा माताजी, शेखर कारंजे माताजी, शेखर कारंजे प्रभुजी आणि विद्यापै माताजी हांकां याव मस्त मस्त धन्यवाद सांगता आसा. तंतो कणिका भट, भक्तिन कणिका भट भक्तिन प्रार्थना प्रभु आणि पूर चिरडुवा म्हळ्यार मणिग्रीवा प्रार्थना नलकुवेर मणिग्रीवा प्रार्थना सांगूक तितले सुलभ जवना जलरी चिरडुवानी भारी उमेदेरी कणिका भट आणि प्रार्थना प्रभु आणि दोग जणांनी फुल्ल जावन ते 10 श्लोकूय सांगला आणि एक तर चुकी नाशिल्ले तितली चंद कोन आमी होटान सांगची पशी चंद कोन चिरडुवान सांगला पूर चिरडु अर्जुन राव आणि वै चंद कोन सांगला पूर चिरडुवांकय मस्त मस्त धन्यवाद की कन्नडान सांगतांची ಬೆಳೆಯ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ की म्हणतो सांगतांची त्या रीती चिरडुवा आत्ताची भक्ती मार्गारी मुखार सोन वता सांची देव तांका हे दामोदर महिन्यान इतली सेवे केल्ला इतली लायक सेवे केल्ला देव तांका मुखार सोन लायक एक भविष्य दिवो म्हूण देवाले मागूंक येता आणि नलकुवेर मणिग्रीवा प्रार्थना सांगिलांतो एक प्रभुजी आमकां मेळ्ळला अनेक प्रभुजी आज आशिल्लींची तांकां सडन ऑफिस वर्क येयले देखून तांणी नांची एक प्रभुजी आणि 7 चिरडुवा आणि 21 माताजी सानी नलकुवेर मणिग्रीवा प्रार्थनाचे सेवे केल्लेले आसा आणि आमी निमगीतना कोणेय जायना म्हूण सांगनी तेंची एक खुशी जाता आसा की कोणा लागीं निमगील म्हूण जाल्यार हा माताजी ओके आमी करताची फकने एक दोग जनाक हेकाड तेकाड जाल्ला डेट्स म्हळ्यार फर्स्ट एक पण सांगले मागीर कसं की कारणांनी जायना नेक्स्ट वीक कोरवे जाल्यार ते व्हड न्ही आमकां हे चंदायरी सुदारसून व्हरू जाल्यार तुमी सक्कडांनी वॉलंटरीली मुखार येवन आमी निमगीतना येस माताजी करता म्हूण सांगून तुमी आमगेले स्फूर्ती जाल्यार देखून आमगेले हे दामोदर आरती कोऑर्डिनेशन इतली चंदायरी जावन गेले म्हणून सांगूक हांव खुश पावता आसा हे एक सेवे करूक अवकाश दिल्लेक एक कोऑर्डिनेशन करूक अवकाश दिल्लेक भागवत पुराण कोंकणी प्लॅटफॉर्माक आमी आभारी जावन आसा हरे कृष्णा मुखार सून विद्यापै माताजी तुमी होस्टांग गेले विशयारी उलोवका म्हूण सांगून निमगून घेता हरे कृष्णा हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद राजेश्वरी माताजी सुपराजराक धन्यवाद मस्त मनस्पूर्वक जाऊन सांगता
कोण दामोदर अष्टकम संगीले मणिग्रीवा ಹಂಗೆ ನಳಕು ಬೇರೆ ಮಣಿಗ್ರೀವ ತಂಗೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಸಂಗಿನ ಪುರಾಜನಕ್ಕೆ ಭಗವತ್ ಪುರಾಣ कोंकणी तर्फेन मनस्पूर्वक हांव तांगेल मी हांव हें मुक्ता सो आतां आमी कोण कोण होस्ट केला म्हूण तांकां एक आमी एक धन्यवाद सांगया 18 ऑक्टोबरा स्टार्ट जालेले सो 18 ऑक्टोबरांत फॅकल्टी मेंबर्स आतांनी त्या दिसो फर्स्ट डे आरती केला हर ग्रेस आम्हाला सीता माताजी मागीर हर ग्रेस मथुरा माताजी मागीर हर ग्रेस मधुरा मंदाकिनी माताजी त्या दिसो वरले पुरा डिवोटीसांनी केला स्पेशली हेमा पै माताजी तनका मस्त धन्यवाद दिवका प्रति हातानी चुक्कनशी तांणी तांगे नाव तांणी दिवनाची बट तांणी चुक्कनशी एवरी डे तांणी म्हणा म्हणके तांणी आयलीची सो मस्त मस्त धन्यवाद हेमा पै माताजी तुमका तशी 19 ऑक्टोबरांत स्फूर्तीबाई माताजीन रेश्मा गायतोंडे माताजी गायत्री कामत माताजी अश्विनी शानबाग माताजी शांता भट माताजी शैला प्रभू माताजी वैष्णवी भट माताजी माया नायक माताजी जयंती नायक माताजी आमगेले मुरलीधरचंद प्रभुजी तांणी केलं त्या दिसू दिव्याकिनी माताजी आशा हेगडे माताजीन भव्या पै माताजीन वैष्णवी भट माताजीन स्वाती कामत माताजी दीपा भट माताजी लीलावती माताजीन सारिका शणी माताजीन संध्याईश्वर माताजी गीता नायक माताजीन गंगा कुडवा माताजीन दीपक प्रभुजीन एक प्रभुजी आयली आमगेला आरती केलं सो शिल्पा शणे माताजी मागीर रिपीट बस जनान केला शिल्पा हेगडे माताजीन प्रज्ञा वागले माताजी रश्मी भट माताजीन दिव्या देसाई माताजीन सो आणि लीलावती पै माताजी त्यांनी रेवती आणि कोण रविपती दामोदर प्रभुजीन माया अरविंद मल्ल्या माताजीन केला नंदिता कामत माताजीन रश्मी नायक माताजीन USA दखनो मंजुला पै माताजीन केला आशालता प्रभू माताजीन प्रतिमा नायक माताजीन विष्णु पै आणि विभू पै स्वाती प्रभू स्वाती माताजी चिरडुमान सुकन्या नायक सुमा शणे माताजीन विद्या प्रभू माताजीन रेश्मा गायतोंडे माताजीन सुपर्णा भट माताजीन सुमिता भट माताजीन विजया शणे माताजी जयंती नायक माताजी हानी कसं म्हळ्यारी एनी टाइम कॉल केल्यारी मग खुशी जेवची हा माताजी आम्ही करताची केन्नाय नाव म्हण सांगनाची लास्ट मुमेंट आता आपत बांधवशी मेळा म्हणके सो एनी टाइम म्हाका तांणी येत आशिल्ल्याची सो मस्त मस्त धन्यवाद आज तू पुरा जणांन केला आज 13 फुल स्क्रीन म्हळ्यार लॅपटॉपात म्हाका हें करचें जायनी म्हळ्यार 9 जन 12 जन आसता आशिल्लीं पुरा जनाक म्हाका हें करचें जायनी आशिल्लें ताकोच्याक सो मस्त मस्त धन्यवाद आज फुल स्क्रीन आता पुरा जणांन केला भारी छंद करून दामोदर आरती केल्या सो अशी जी आनी मुखार नेक्स्ट इयराक आनीक चड जणांन मुखार येवन तुमगेलें नांव दिवका हें सेव करून घेवका म्हणून हांव निमून घेता सो भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन तुमकां पुरा जनाक मस्त मस्त हृदयपूर्वक हांव धन्यवाद दिता हरे कृष्णा ओवर टू यू राजेश्वरी हरे कृष्णा धन्यवाद माताजी सगळ्यांक वापस कितले धन्यवाद सांगला रे पावना म्हळ्यार ग्रँड सक्सेस जावका म्हूण जाल्यार ते तुमगेले प्रति एकल्या सहकारा निमित्त मात्र जेवचे आणि आम्ही नेक्स्ट इयर दामोदर आरती सेशन आणि काही विजृंभणेर करया माताजीन सांगिल बरी आता एक दोन विषय सांगू असा आज एक खुशी दोग जनाक मस्त खुशीची दिवस 75th बर्थडे सेलिब्रेट करता सांची दिव्या माताजी मदर इन लॉ आज 75th बर्थडे सेलिब्रेट 75th बर्थडे म्हळ्यार सान विषय नाही नव्हे ते देखून आम्ही तांका शुभहारैके करया तांका आम्ही विश करया एक पंता हरे कृष्णा महामंत्र म्हणून सांगून सगळे अनम्यूट करून एक पंताक हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हॅपी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे माताजी तुमका दिव्या माताजी सांग्याची तुमगेले माइंडले की आमगेले सगळ्याले शुभ हारैके असं म्हणून सांगून तशीच अनेक खुशीचे विषय आसा 31st वेडिंग एनिवर्सरी करता सेलिब्रेट करता सांची आमगेले विजया वी शणै माताजी हन्नी
एक पण तुम्ही व्हिडिओ ऑन करून दंपती नाम गेले आमके दंपती ओके थँक्यू हरे कृष्णा हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस वेडिंग एनिवर्सरी विजया विष्णु माताजी प्रभुजी हरे कृष्णा मी सगळे तांके पंता हरे कृष्णा महामंत्र म्हणून विश करूया हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा माताजी आणि काही तुम्ही मुखार सून अशीची असून आमका 60 सेकंड तशीची मुखार 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 डबल डबल घेवची तशी तुम्ही केदनाय अशीची आमगेले प्रति सेशना काही भागी जावन चंदा एरिया असून आमचे लोटूच्या सुका म्हणून सांगून निमगून घेता हरे कृष्णा आम्ही एनी टाइम निमगेला तुम्ही रेडी असतांची आता आम्ही दामोदर अष्टकमनी नलकुवेर मणिग्रीवा एकल्याकाची 2 दिवसांना म्हणलेले ज्याला कृष्णाल मनान तो एकल्या कर कमण शिटा 1% तुम्ही जाल्यांची 2 हंत तुमका म्हणची चान्स मेळा त्या कृष्णालेची दया निमगेले जनाका ना दिवची जायना आम्ही अशी हे केला म्हणे ज्याला कसं की पुरा एक कारणाने लास्ट मिनिट जला रे माताजी म्हणतावे रेडी तशी एक खुशी देता मग तुमगे लगी मला रे वैष्णव भजन असो ना खंयचे विषय रे माताजी मला रे रेडी म्हणताची मुखार सनेशी तुमगे सेवे आमका जावका जेता हरे कृष्णा देवाल सेवे करचे केते नाही तुम्ही रेडी असांची देड पाया रेडी जावन राबून असतांची हरे कृष्ण